आमचे एसोसिएशन वा कितें ते पळयतले एसोसिएशन न्हू ते प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान येयल्या डिस्ट्रिक्ट जावं कोस्टल विलेजीन सो मल्टिपल आहा रायट फ्रॉम काणकोणा मारगांव देन कोस्टल बेल्ट कलांगूट पेडणे. आतां बेजीक डिमांड आतां असो आहा की आमची एक्झिस्टींग पळय गव्हर्मेंटाची स्कीम आहा देर मॅक्झिमम व्हेकल्स ऑन पर लायसन्स इज 10. ते कितें म्हणटा आमचे थोड्यांच्यो 10च्या वयर सुबेज आहा. सो एट प्रेझेंट म्हणटा बिकॉज ऑफ पॅन्डेमीक आमचे 2-3 वर्सां बिजनस कांय जावना. ताका लागून आमकां आहा त्यो गाडयो आमच्यो रिटेन करच्यो सद्याक म्हणजे अलाव अस टू रिटेन. हो एक डिमांड आहा तेजो. दुसरें म्हणटा ते लायफ ऑफ मोटरसायकल ओ मोटर व्हेकल ऑन लायसन्स इज मॅक्झिमम 6 years. ते कॉस्ट बायकीचो वाडला आनी मागीर गिरायक नासले म्हणून ते म्हणटा आमकां ही 6 yearsचे 9 years करचे म्हणून. सो दीस इज देयर डिमांड. नाव द पॉलिसी ऑफ द गव्हर्मेंट इज 10 bikes per license. So I have told them that we will forward your request to the government and whatever is the government policy we will decide on that. सर तांकां पयलींच परमिशन अलाव केल्लें न्हू. सो बिफोर इट वॉज तांकां कितलेशे अनलिमिटेड दिताले. पयले ऑन पर लायसन्स यू कूड टेक अनलिमिटेड व्हेकल्स. पूण मागीर आफ्टर सम टायम इट वॉज नोटीस दॅट देर वर लॉट ऑफ पार्किंग प्रॉब्लम्स. आतां तूं बेजिकली तर पणजेच वचून पळोवची बस स्टँडार सपांत वचत लोक पब्लीक येवच्या पयलो थिंगा सगल्यो बायकी आहा पार्क केल्ल्यो रेंट अ बायक. सो ह्या लोकांक थिंगा पार्किंग मेळना फ्रेश येता पळय ते वी आर एंटरिंग द सिटी. ताका लागून त्या टायमार गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलेलें की पर लायसन्स ओन्ली 10 bikes टू बी गिवन आनी दॅट इज कंटिन्यूइंग. आतां तेंचें जालां अशें कितें सुबेज कोणाक पळय दिल्ले आहा ते तशेंच रिटेन करचे म्हणून न्यू दिनाका म्हणटा ते त्यो तरी रिटेन करचे आमचे कोणाक सुबेज आहा पळय ते मोर दॅन 10. That we will place before the government. That policy decision government will decide on that. Okay. Sir, one more thing. आता ते पणजेकारां खातीर हे ऑल ओव्हर सगळे. It is not. No, I am just telling you example. I am just telling you example. What you can see in Panjim. Same way if you go to Kalangod, you can see there. Margaon, you can see. So everywhere this parking problem is there. So because of that, this decision was taken. सर सेकंड इश्यू असं म्हणतात की जे टुरिस्टांका जे गाडी देतात ते येलो नंबर प्लेट पण समटायम्स ब्लॅक नंबर प्लेटचे दितात. सो त्याच्यात किती ॲक्शन्स आणि असतले ॲक्शन म्हणजे ताका आतां पळय रँडम चॅकिंग जाता आमचें बट एज टू टेल यू प्रॅक्टिकली एक आय जस्ट गिव यू एक्झाम्पल. यू आर ऑल हॅविंग बँक अकाउंट करेक्ट. सो टुमॉरो एट अ टायम इफ 100 people goes to the bank all cannot withdraw. You have to wait. Same way here is the problem. खूप गाडयो चलता सो एन्फोर्समेंट कॅनॉट कॅच ऑल द व्हेकल्स. एन्फोर्समेंट इज देयर वी आर कॅचिंग फायनिंग आर गोईंग ऑन बट ऑन डे टू डे बेसीस स्मॉल स्केल. मागीर वी वील ट्राय टू हॅव मेजर ड्रायव्ह टू डिटेक्ट दॅट. सर सेकंड थिंग थर्ड थिंग म्हणटा की जेन्ना ट्युरिस्टांका गाडयो दिल्यो जाता सो तांकां कितें रूल आसता कितें ते समजून सांगना जायना आनी मागीर ते ट्युरिस्टचे गाडी जेन्ना RTO केन्ना किंवा पोलीस ट्राफीक धरता तेन्ना फायन पडटा. सो हेचेर कशें सोल्युशन करता बिकॉज आतां गोंयांत जे ट्राफीक रुल्स आनी चलन्स आहा ते वाडलेले आहा तेचे रेट. सो तेचे ट्राफिकाक चडसो जे ट्युरिस्ट आसा तांकां चडसो हें जाता इफेक्ट जाता. बेजिकली कितें जातालें ऑपरेटर जो कोण आहा पळय तो ट्युरिस्टाक सांगता बाबा हिंगा हेल्मेट कंपल्सरी टेबल सीट व्हरोंक जायना. दे आर गिवींग देम इन्स्ट्रक्शन. पूण मागीर तो लॉ ब्रेक करता तुका. लॉ ब्रेक केली काय ना चलन ताका पडटा. आतां आमी स्ट्रेट अवे ऑन रोड इटसेल्फ स्वायप कार्ड करून कंपाउंड करता बट एक एकदां समज तो करना जाल्यार वी आर गिवींग देम डेट स्लीप आनी ओनराक खबर आसना कित्याक ते एक एकदां सांगना चलन पडला म्हणून. सो आमी थोडे फावट कितें करता तेजो ओनराचो फोन नंबर आसता रिकॉर्डेड. सो आमी ताकाच फोन मारूंक लायता ओनराक सांग म्हणून अशें अशें चलन पडला म्हणून आनी तो ओनर ऑल्सो नोज चलन पडला. मोस्ट ऑफ टायम ट्युरिस्ट प्रॉब्लेमॅटीक ट्युरिस्टांका प्रॉब्लेम जाता कित्याक ओनर्स आनी पुलिसांका वेगळा पण आसता. सो ट्युरिस्टांका हेचो इफेक्ट जाता आनी ट्युरिजमार इफेक्ट जाता. सो तुमी कशें पळयता हेचेर. आतां ट्युरिजमाक इफेक्ट जाता यू कॅनॉट अलाव इरेग्युलेटेड टू हॅपन बिकॉज आतां ट्युरिस्ट म्हणून ही कॅनॉट अप्लाय इन नो एंट्री झोन अँड कॉज प्रॉब्लम फॉर अदर्स कॉज एक्सिडंट. दॅट इज नॉट करेक्ट. Sir, last thing. What is the solution for these people now?
हे जे रेंट अ बाईक ओनर येयल्या पळय वॉट इज द These सोल्युशन? demands we will put forward, okay. and we will have a discussion. We have a STA body who decides on this policy decision. So we will have a discussion on that, and we will decide. Sir, what made them to come here when it was the decision had came regards to that cut off करपाचे ते? Cut off म्हणजे आता किती झाला तुका? This decision of number of bikes on per license was taken in 2019. And since then we were implementing it slowly. So तेन्ना तेज्यो गाडी येवपाक न्यू आहल्यो, so problem येना. आतां तेजे कितें जालें रिप्लेसमेंट घेयल्या. So now they are feeling the effect. So they have come here with their grievance. Okay. Yeah. Thank you, sir. तुम्ही बाहेर येता मग अशी दिता ना मातशें चल रे सांगता तुमकां त्यांचे पयलीं घेता ते चालू आसा. तो बोट दाखयता ह्यो दाखय बरें सर्विस दर्या अशें ना वाटेन नाका सायडीन आतां तुजें राव तुजें नांव सांग. नाव अविनाश सरदेसाय, साऊथ गोवा रेंटा बाईक असोसिएशन चेअरमॅन. आम्ही आज असिस्टंट डायरेक्टर मेळपाक आयिल्ले. आमगेले ते रेंटा बाईक लिमीट घाल्ले आसा 10 मिनिमम 10 गाडी घेवच्यो म्हणून एक परमिटाचेर एक लायसन्साचेर. पूण तें पॉसिबल ना, 10 गाडयांनी धंदो जायना म्हणून आमी आमचें कितें आसलें दिला तांचे गाडी गाडयो आसा तश्योच दवरच्यो आनी ते रिप्लेसमेंट टायम जे तांणी 6 वर्सां केला. आज गाडयांचो रेट खूब वाडिल्लो आसा, एक गाडी लाखाच्या वयर पडटा तेन्ना 6 वर्सांनी ती गाडी रिप्लेस करप बी शक्य जायना. म्हणटकीर ते आमी कितें आसा तें सरा कडेन दिलां तर ते फुडें फॉरवर्ड व्हरता म्हणून सांगलां. गव्हर्मेंटाचें डिसिजन घेतलो आमची इच्छा आसा गव्हर्मेंट सॅटिस्फाय. पण तुम्ही आता जे डायरेक्टरांनी म्हटला पळय ते पार्किंग इश्यू खातीर तेंच्यांनी ते कट डावन केला. सो हेजेर तुमी सोल्युशन हाडपाचें कितें? पार्किंग इश्यू सॉल्व जाता. आमी आज सगळ्यांनी गॅरंटी जॉब बी घेतिल्ले आसा. पयलींचो इश्यू तो रिन्युवला वेळार तांणी सगळें पार्किंग बी दाखोवन रिन्युवल केल्लें आसा. तुमी ताका टायम बी दिला असो कितल्या मेरेन सोल्युशन काडपाचें अशें कितें? हय, तांची आतां मिटींग आसा, एसटी मिटींग जातलें न्ही. ते आमी सीएमा कडेन बी वतले मागीर तांकांय सांगतले आमचें कितें आसा तशें ते प्रमाण ते सुदार जातलो मागीर. ओके फुडें मातशें फुडें हां कलामुळच्यान मेळ्ळें जर्नलिस्ट. आमच्यो आनीक एक मागणी आहा की आमच्यो गाडयो आहा थंयच दवरपाच्यो, जावं त्यो 20 आसूं 30 आसूं 50 आसूं कोणाचे आहा थंयच दवरपाच्यो. फुडें तुमी रूल कितें काडटा तो काडा म्हणून सांगला. सद्याक कितें चलता तेंच आमी मेंटेन करपाचें म्हणून सांगला. आनी वायट नंबर प्लेटिंगाचेर आमचो उलोवप मिडियाकूय आमी सांगता वायट नंबर प्लेटिंग चड जालें हिसपा भायर सारकें. आनी ज्यो न्यू बसीनो येयला न्हू तो मेजॉरिटी वायट नंबर प्लेटिंग आहा. आनी ह्या वायट नंबर प्लेटींग लागून आमचो रेंट बायक पळय आमचे आहा न्हू आमी लिगल बिजनस पळय करता न्हू तेजेर आमकां खूब आड येता. टॅक्सी भरून काय फायदो आमी परमीट भरता, पोल्युशनाक पयशे आमचे, इन्शुरन्साक पयशे, सगळे इतले पयशे आमी भरून आमच्यो गाडयो घरा आसता आनी वायट नंबर प्लेटींग रोडार आसता.
सो हे इलिगल आहे इलिगल बिझनेस तुम्ही आता डिमांड केला आम्ही सांगलो होतो भितर ते इलिगल आमी सपोर्ट करतले गव्हर्मेंटाक ते बंद जावपाक टोटल बंद जातलें जावपाक आमची कितें सपोर्ट जाय आमची आणि आमचे बिझनेस पळय आहले आतां इतली वता तशेंच दवर म्हणून सांगला फुडें ते न्यू कितें काडटा ते आयज सावन तांकां काडून कितें करपाक गरज आमची पयलींची बायक आसता तशी दवरपाची जे परमीट हाईट नंबर प्लेट करता हे कोण करता फाटल्या दिसांनी मरे आमी एकदां लेटर केलें सगल्यांक ट्रॅफिक सेल प्लस पुलीस स्टेशन आनी RTO सद्याक आमकां अजून कांयच एक्शन गावना आमकां कांय रिपोर्टूय गावना आमी आयजूय परत आतां ट्रॅफिक सेलान आनी पुलीस स्टेशनान चॅक करतले बाबा तुमी कितले तेचो रिकॉर्ड कितल्यो गाडयो प्रायवेट हाडयल्या पळय त्यो ताका आमकां रिकॉर्ड येता कित्याक फाटल्या दिसांनी लेटर केलें आमकां कांय हिशोब दाखोवंक ना हेंच्यांनी कितल्यो गाडयो हाडयल्या त्यो आनी ह्यो गव्हर्मेंटान बी आतां पळय सगळ्यो रेटी वाडयल्या पळय हितून गव्हर्मेंटाक हितून कांय फायदो ना हितून फायदो आहा ट्रॅफिक सेलाक आतां हेल्मेटाक 1000 रुपया फायन आहा 500 रुपयान सुट्टा आनी चडसो आनी गाडी पासून रेंट कार पासून ती रेंट बायक समज प्रायवेट आहा ही 10,000 पासून परमिटाक म्हणटा ती फायन आहा म्हणटा पळय ती 1000 रुपया 2000 रुपया ते दिता आनी सोडटा गाडी कित्याक 10,000 फायन एक कोण फायन घेयना हे भायल्या भायर सगळें सेटींग जाता हें त्या खातीर गव्हर्मेंटाक सांगता हो फायदो कांयच ना तुमकां हो जितले तुमी फायनी वाडयतले तितलो पुलिसांक फायदो आहा हो आनी चड हितून ट्रॅफिक सेलाक फायदो आसता करप्शन जाता अशें दिसता तुका सुबेज स्पा भायर करप्शन आनी कालांगुटान जाल्यार जितपाचेंच ना आमच्या तितलें एक तुम्ही जाणा आसतले करप्शन आनी डायरेक्टर म्हणटा हो ड्रायव्हर हांगा वाज साहेब म्हणटालो पळय पुलिसेन आनी गाडयो सुबेज आहा एक्स्ट्रा म्हाका दिसता रेंट बायकाक लागून ट्रॅफिक प्रायवेट बायकी सुबेज जाल्या कशें दिसता आतां स्पा भायर जालो प्रायवेट आनी आमच्यो ह्यो रेंट कार पासून सुबेज जाल्यो आतां कित्याक हे कांयच एक्शन घेना ते आनीक आनीक वाडत आहा गाडयो रेंट कार विदाउट परमीट सर हय हय विदाउट परमिशन वायट नंबर प्लेट सुबेज जालो स्पा भायर जालो हे कांयच एक्शन जायना आनी जेन्ना आमच्यो नासल्यो आमकां कायदेशीर करूंक लायले तेन्ना आमकां खूब त्रास केले आनी आतां ह्यो पळय चलता हेका कोणूच स्वतायना कोणूच त्रास आमकां त्रास वयल्यान आमी कायदेशीर आसून आमकां आनी वयल्यान आमच्यो प्रायवेट कमर्शियल आसून आमच्योच गाडयो हाडयता परत्यो प्रायवेट कोणूच विचारना ते आपले सुशेगाद भोंवता तुम्ही सिग्नलार तरी रावत सिग्नल पडटा आसतना काउंट करून मेळटा रेंट बायक कितले आहा कस्टमराची आनी वायट नंबर प्लेटींग कितले आहा पळय त्या स्टॉपार कळटलें तुमकां बिझनस कशें चलता पळय तें आमचें आनी इतले आमचे लो बिझनस जावनूय तरी पूण आतां गाडयांचेर आमचें हें येयलां प्रेशर येयलां ताका लागून आयज आमी हिंगा ऑफिसान पावले आमी आमचे दिला सगळे घरा कडेन गव्हर्मेंट आमगे कितें आसता करतलो यू नो गव्हर्मेंट वील सॅटिस्फाय अस डेफिनेटली आमकां कांय नाका आमकां फक्त कितें जाय आमच्यो पयलींच्यो गाडयो आतां आमी फर्स्ट आमी ज्यो गाडयो 2003 कितें आमी पयल्यो गाडयो केल्यो रेंट बायक आमच्यो पयलींच्यो कोणाचें लायसन आहा पळय तें लायसन अशेंच दवरचें म्हणून आमी मागलां आतां कोणाक लायसन दिवपाची दिता कितें दिता तेंचे कायदे कितें कायदे घालूंक जाय तांकां घाला तुमी आमचे पयलींचे आहा ते आमकां पयलीं तोच आसचें हेंच गव्हर्मेंटा कडेन मागलां आनी मातशें आमी RTOक सांगलां ह्यो पळय फायनी येता कमर्शियल गाडयांक ती आमकां मातशें कॉल करून सांगचें कित्याक कस्टमर आमकां सांगिना फायन पडले जाल्यार ते कस्टमर ताका चलन दिलें चलन काडटा आनी भायर उडयता मागीर आमकां मातशें केन्ना पासिंगेक गेलो कित्याक तेन्ना आमकां कळटा बाबा फायन आहा म्हणून सिस्टम दाखयता मागीर तेन्ना सिस्टम जाता तेन्ना आमी म्हणटा कितें कोणी RTO जावं पुलीस जावं ट्रॅफिक जावं कोणी गाडयो हाडयल्यो कमर्शियल जाल्यार आमकां एक कॉल करचो बाबा तुज्या कस्टमराक ही फायन पडल्या हेजेर मातशें तूं पळोवचें म्हणून जाल्यार कस्टमर आमकां सांगिना आपूण विदावट हेल्मेट सीट बेल्ट हें केलें तें चलन दिता आनी सोडटा न्हू आमकां सांगिना कस्टमर तें चलन मागीर आमकां फारीक करचें पडटा जावं 1-2 वर्सांनी आमकां फारीक करचें पडटा तें आमकां एक रिक्वेस्ट पुलिसांक आनी ट्रॅफिक सेल RTO आमकां मातसो एक कॉल करून ओनराक कळोवंक दिवचें म्हणून बाबा हे कस्टमराक फायन पडल्या हिणें भरूंक ना हेजेर तूं रिटर्न करतना मातशें हें हेजेर कितें आहा तें पळोवन घेवचें